सगळे म्हापसाचे व्यापारी कमिटी वांगडा सगळे आयज आमदाराचे भेटी गेल्ले तांकां एक निवेदन दिला आम्ही जी कोर्टान केस चालू आसा त्या संदर्भात आणि त्यांनी एश्युरन्स दिला की आपण आपल्या हातीन आहा तितके आपण सगळे तुमकां हेल्प करतलो आपण म्हापशाच्या नागरिकां वटसून सगळ्या सतत आसतलो अशें त्यांनी एश्युरन्स दिला आणि सरकार दरबारी आमचें जे काम आसा पळय ते त्यांनी करून घेता म्हणून सांगला मॅटर सब ज्युडिस असल्या कारणाने ताका भायर ओपनली उरपाक मेळना अशें समजून घेया म्हणून सगळ्यांनी हे तुम्ही आपण तुमच्या कडेन आसा म्हणून अशें तेंच्यांनी एश्युरन्स दिला। आम्ही म्हापशाचे व्यापारी बाजारातले सगळे बाजारकार हांगा जमलेले आसात कारण एक PIL घातल्या उपरांत हायकोर्टान जी PIL घातलेली आसा आणि खंय तरी म्हापसा मार्केटातले एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द म्युनिसिपॅलिटी पॉयंट ऑफ व्यू खंय चुकीचें आसा अशें पॉयंट आउट केलेलें आसा। तेजी शहानिशा कितली कोणें केल्या ती आमकां खबर ना पण आमचें इतलेंच म्हणणें आसा की आमी गेले 40-50 वर्सां जे वेपार करतात तेजेर कायद्याच्या लायनीचेर आमकां सगळ्यांक त्रास जावचो न्ही। आमी कोणाचे क्रायम करूंक ना, आमी टॅक्स पेयर्स, आमी सगळ्यांचे सगळी सोय करून सगळ्यांचे कामांक भुरग्यांक लावन आमी जर 1000 वेपारी आसात जाल्यार आमचे कडेन आनीक 3000 लोक कामांक आसात। त्यामुळे आमी एक 4000 फॅमिली म्हणून पळोवंक जाय। सरकार समज जर आमकां ह्या टायमाचेर हात दिवंक पावलो ना जाल्यार 4000 फॅमिली इफेक्टेड जातली हे पयलीं सरकाराक कळोवंक जाय। ह्या निमित्तान आमी आमच्या आमदारा कडेन वचपाक सोदता आनी त्या खातीर आमी सगळे एकत्रीत जाले आमदाराक मार्फत सरकारा कडेन सारकें रिप्रेझेंटेशन जावचें म्हणून। कारण फाल्यां समज जर कितें एक उदाहरण आसा जर व्हडली कंपनी जर येता आनी समज जर 1000 लोकांक कामांक लायता गोंयांत जाल्यार सरकार तांकां जागो दिता, सरकार तांकां टॅक्स बेनिफीट दिता। आमी हांगासर 4000 फॅमिली म्हणून पळोवचें पडटलें, एक दुकानदार म्हणून पळोवंक जायना आमकां। आनी जर आमी 4000 फॅमिली जर हांगासर वेव्हार करता आनी लेजिटिमेटली टॅक्स भरतात, GST भरतात आनी सकाळी 9 ते रातचे 9 पर्यंत आमी काम करतात, श्रमदान दितात, आत्मनिर्भर भारत आनी कितें स्वयंपूर्ण गोवा हे सगळे हितूनसून जर पळयलें जाल्यार आमकां एक ह्या फावटी खंय तरी गव्हर्मेंटान सांबाळून घेवंक जाय आनी एकदां वन टायम कितें तो विशय क्लोज करूंक जाय। प्रत्येक टायमाचेर आज वायट दिसता कितें की आमच्या एका एकट्या वेपाऱ्याक व्हरता आनी CO थंयसर डिफरंट हे दिता, डायरेक्शन दिता। एकट्याक 15 दिसां भितर सील मारता म्हणटा, एकट्याक 60 दिसां भितर मारता म्हणटा सील। अशें कित्याक? कायदो कितें आसा तो इंटरप्रेट करात सारको पयलीं। आनी आमचे जे वेपारी आसा हे जे स्ट्रेसान आसात आतां आमचे चडशे वेपारी 40-45 वर्सां वयले आसात, प्रेशर प्रॉब्लम आसा, डायबिटीक आसा, लायफस्टायल डिजीज हे सगळे। आनी जर अशें बेश्टोन उडयले आनी जर 15 दिसांनी जर कितें जर गव्हर्मेंटान सोल्युशन काडलें आमच्या फावरान जाल्यार त्या 15 दिसांनी जर कोण वेपारी आमच्या हातांतल्यान जगांतल्यान गेलो हांगासरल्यान जाल्यार कोण जबाबदारी घेता? अशें बेश्टोन लायफ काडूंक दिवं नाका आमकां। आमी कोण क्रिमिनल न्ही, आमकां सांबाळून घेवचें इतलीच मागणी करपा खातीर आमी आमच्या आमदारा कडेन वयता आनी आमकां विश्वास आसा आमदार तसोच आमचो UD मिनिस्टर तसोच आमचो CM आनी पार्टी ऑर्गनायझेशन जे कोण आसात आमचे लिडरशीप सदानंद तानावडे बाब बी सगळे जाण आमच्या खातीर खटपट करतात जाग्यार घालपा खातीर जाल्यार हे सगळे जाण आमच्या फावरान रावतले। पण ज्या प्रमाणे म्हापशाचो CO आमच्या वेपाऱ्यांक खंय तरी बेश्टयता, तो आपलो कारकुनी काम करता, समज क्लरिकल कामान ऑफिसर म्हणून तो फक्त ऑर्डरी दिता पण तेतून मातशें तरी एक काळजांतल्यानूय विचार करूंक जाय। अशें जावं शकना की ना फाल्यां तुका काडून भायर मारतले अशें करून लोक वेपारी जाणटे वेपारी येवन रडपाक लागल्यात दारान सगळ्यांच्या। अशें जावंक जायना। हेच्याच खातीर हांव आमच्या म्हापशेच्या जनते कडेन आनी गोंयच्या जनते कडेन मागता की आयज म्हाका फाल्यां तुका हांगासर खंय तरी म्हापशांत म्हणून जावचें ना, जर कितें जर रुल्स येयले जाल्यार ते अख्ख्या गोंयच्या मार्केटांक लागतले आनी तितूंतल्यान आमच्या जर लोकांक जर त्रास जातलो, वेपारी वर्गांक त्रास जातलो जाल्यार आमी कांयच करूं शकना। आमी उक्कडे आयकून घेवचें पडटा। आमी झगडी करपी लोक न्ही, आमी वेपार करपी लोक, त्यामुळे मातशें सांबाळून घेवचें म्हणून सांगपाक मेळटा।